आयज जो गोवा गव्हर्मेंटाक एक व्हडले थापाड पडलेले आसा सुप्रीम कोर्टानसून कित्याक जेन्ना हायकोर्टान डिसिजन दिलेले कितें बाबा हे रिजर्वेशन आसा ते सारखे झालेले ना तरी पासून ते सुप्रीम कोर्टान गेले आनी सुप्रीम कोर्टानूय आमच्या हायकोर्टाची जी ऑर्डर आसलेली जजमेंट आसलो तो अपहेल्ड केलो. सो आयज गोवा गव्हर्मेंटाक सुप्रीम कोर्टान सांगलेले आसा कितें बाबा इलेक्शन कमिशनर हो इंडिपेंडंट एक अपॉइंट कर म्हणून आनी तो अजून पर्यंत तेंच्यांनी अपॉइंट केलेलो ना. सो हे अपॉइंटमेंट पयलीं जावंक जाय कित्याक ते अपॉइंटमेंट जाल्यारूच उपरांत रिजर्वेशन जातले. आनी आयज खंय तरी अशें दिसून येता की जो डीएमए आसा पिळंगेकर आमचो पिळंकर तो अजुनूय खंय तरी आपली मस्ती करपाक सोदता अशें दिसपाक येयलेलें आसा. रिजर्वेशन तो आपूण फुडाकार घेवन करपाक सोदता. ताका सांगपाक सोदता बाबा हे काम तुजें न्हू आतां हे काम सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्लेली आसा जजमेंटान तेजे भितर जो इलेक्शन कमिशन जो अपॉइंट जातलो तेजें काम आसतलें कित्याक परत तुमी मिनिस्टराच्या अंडर गव्हर्मेंटाच्या अंडर तुमी परत इन्फ्लुएन्स जावपाची गरज ना. त्याच प्रमाणे एकदा रिजर्वेशन जाल्या उपरांत हांव सांगपाक सोदता की ही जी ऑर्डर आसा ती फक्त ह्या 5 म्युनिसिपालिटीक लागू जाल्लेली आसा. बट खंय तरी बाकीच्यावूय म्युनिसिपालिटी 6 म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक वयता थंयसरूय हो घोळ जाल्लो आसा. वाळपय सुद्धा असल्या म्युनिसिपालिटीक सुद्धा थंयसर रिजर्वेशन सारकें मेळ्ळें ना. सो ही ऑर्डर आसा ती बाकीच्यांकूय एक्चुअली इम्प्लिमेंट जाता बट हे गव्हर्मेंटान तांकां इम्प्लिमेंट केल्लेली ना. बट हांव सांगपाक सोदता गव्हर्मेंटाक कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना हे 6 म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन जातले आनी हेंची कावंटींग जी आसा ती डेट आसा ती आमची 22 तारखेक आसा. ती 22 तारखेक हे कावंटींग तेंच्यांनी डिक्लेअर करपाचें न्हू. हे जे 6 म्युनिसिपालिटीचे आसा तेच प्रमाणे आमचे एक कॉर्पोरेशनाचे आसा हे कावंटींग आसा तेंच्यांनी होल्डार दवरपाची गरज आसा. कित्याक सध्या हे 5 म्युनिसिपालिटीची परत प्रोसेस न्यू स्टार्ट जावपाचो आसा आनी हेंचे जर कावंटींग जालें आनी हेंचो जर रिजल्ट येयलो जाल्यार हेंचे जे आसा पळय तेंचे इन्फ्लुएन्स आमच्या बाकीच्या म्युनिसिपालिटीचे येता हे 5 म्युनिसिपालिटीचे येता. सो हे इन्फ्लुएन्स जावपाक जायना म्हणून हे कावंटींग सध्या पेंडींग दवरपाची गरज आसा. कित्याक तुमकां खबर आसा इवन जेन्ना आमची असेंब्ली इलेक्शन जाता लास्ट टायम जेन्ना असेंब्ली इलेक्शन जालें आमची वोटींग जालेलें फेब्रुवारीन बट कावंटींग सगळ्या स्टेटीच्या वांगडा करूंक जाय म्हणून इन्फ्लुएन्स जावंक जायना म्हणून तेन्ना मार्चाच्या 12 तारखेक दवरलेले म्हणजे 1.5 म्हयनो फुडें दवरलेले कावंटींग. आमचे फेब्रुवारीचे 4 तारखेक वोटींग जाल्लेले कावंटींग जाल्लेले 12 मार्चाक. सो अशें जेन्ना इलेक्शन कमिशन दवरता बाकीचे स्टेट इलेक्शन म्हणजे असेंब्ली इलेक्शनाक सुद्धा जाल्यार म्युनिसिपालिटीचे सुद्धा जे कावंटींग आसा ते तेंच्यांनी अनाउन्स करपाचें न्हू. सगळे 11 म्युनिसिपालिटीच्या वांगडाच कावंटींग जावंक जाय जे पर्यंत हे 5 म्युनिसिपालिटीचे न्यू प्रोसेस स्टार्ट जायना ते पर्यंत बाकीच्यांचे कावंटींग जावंक जायना हो डिमांड करता. कित्याक हेजो इन्फ्लुएन्स बाकीच्या लोकांचे बाकीच्या म्युनिसिपालिटीज जावचो आनी तो जावचो न्हू म्हणून आमी हे डिमांड करता.